2027 भाजपा वांगडा आमची युती आसतली, तशेंच फोंडेच्या चारा भितरल्या खंयच्याय मतदारसंघात आपूण उबो रावपाक शकता अशें मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान उलोवन दाखयल्लें. ढवळीकराच्या ह्याच स्टेटमेंटा वयल्यान चाळविल्ल्या मंत्री गोविंदान ताका प्रत्युत्तर दिलें. प्रियोळचे लोक तृणमुलाच्या त्या अर्जाचो हिशोब घेवपाक रावल्यात असो पलटवार गोविंदान केलो. 3 फावट हारून आनी कायम सरकारा वांगडा रावन कितें उलोवप चुकीचें अशें मंत्री गोविंद म्हणटा. लोकशाहीर प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा. आज हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणी छापून दवरले ना हे प्रत्येकान लक्षात घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेलें तुमी तांकांच विचारचें. आणि एक गोष्ट हांव लक्षात दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप योग्य न्ही. तेवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतली पळय न्ही, त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां, कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही, ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळवकार दितले. आणि पिळवकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही, त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा. त्या दिसाची वाट पिळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसा. तांकां वाट पळोवं न्ही. आमी वाट पळयता 2027 किंवा 2000 इलेक्शनाक. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेच्या बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत, ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी आमची BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड आसा तो? आमचो सदांचोच डिमांड आसता न्ही 7-8 सिटाचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली. सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतले न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तांचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून हांवें सांगलें मरे, हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुकाचे BJPचे कॅन्डिडेट आसा. सांगलें ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. मात ते दिसता तुमकां हे करतले कशें तेंचे आमदारां कडून तुमकां तिकेट. तुम्ही फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करते म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले. हय, जे मांडी फोंडा तालुका भितर करतलो. हांव म्हाजो वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसा तर पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट कसो आसा? प्रियोन आसा अजून? माझी 10,10-11,000 मतां कोणूच काडूं शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 म्हाका. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? हय. दुसरो म्हाजो शिरोडाय आसा. जाय जाल्यार फोंड्याय वचूं शकता. पूण हे सगळे तशे लोक म्हाका मानता. फोंड्या ऑलरेडी तुमचे केतन भाटीकर आसा न्ही? आसा सगळें जातलें. तुमी पळयत राव. आदले आमदार दीपक ढवळीकर हांणी परतून प्रियोळच्यान वेंचणूक लडोवपाची इत्सा उलोवन दाखयल्ली. सद्याक भाजपात मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे प्रियोळच्यान 2017 आनी 2022 असो 2 फावट वेंचून आयला. त्या नादी दीपक ढवळीकर 2012 वर्सा प्रियोळच्यान 2100 मताधिक्यान वेंचून आयिल्लो. 2012 वर्सा गोविंदाक 10 जाल्यार दीपकाक 12,000 मतां पडिल्ली. उपरांत 2017 गोविंदान दीपकाक सुमार 4,500 मतांनी हारयल्लो. 2017 गोविंदाक 15,000 जाल्यार दीपकाक 10,500 मतां पडिल्ली. उपरांत 2022 विधानसभा वेंचणुकीत परतून मंत्री गोविंदान दीपकाक हारयल्लो. हे वेंचणुकीत गोविंदाक 11,000 जाल्यार दीपकाक 10,800 मतां पडिल्ली. गोविंद गावडे फकत 213 मतांनी वेंचून आयिल्लो. आता परतून एक फावट दीपक ढवळीकरान पिरोळच्यान वेंचणूक लडोवपाचें जाहीर केल्ल्यान मंत्री गोविंदाक घाम फुटला. ताका लागून हे मुखावेले विधानसभा वेंचणुकीत कोण बाजी मारता ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.